17 ऑक्टोबर 2018 या दिसा उलयता आसतना म्हटलेले की जो मनीस एकूय फावट काउन्सिलान सुद्धा जिखोंक ना तो आयज गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचो अध्यक्ष जाला। हे स्टेटमेंटेचे 17 ऑक्टोबर 2018 या दिसा त्यांनी तुमच्याच मुखार केले आणि काल त्यांनी स्टेटमेंट केले की गिरीश चोडणकराक आपणीन मडगांव म्युनिसिपालिटी निवडून हाडलो। काउन्सिलर हांवें एकदां केल्लो तेन्ना एकूचदा तो जिखला इलेक्शन। हांवें जेन्ना काउन्सिलर केल्लो तेन्ना तो जिखला, ताचे मागीर आनी तो खंयचें इलेक्शन जिखूंक पावना। आता खंयचें तुजें स्टेटमेंट खरें आनी खंयचें फट? पयलीं तूं म्हणटा की गिरीश चोडणकर केन्नाच निवडून येवना आनी काल तूं म्हणटा आपणीन तेका निवडून हाडलो। म्हाका तुमी सांगा की एक मनीस जर कोणाक निवडून हाडूंक शकता जाल्यार आनी इलेक्शन बी कित्याक घेवंक जाय? कोणाक निवडून हाडपाची जी ताकद आनी अधिकार आसता तो लोकांचो अधिकार आसता। हो लोकांच्या अधिकाराचो अपमान जावन आसा। जो विजय सरदेसाय कोंकणीच्या नांवान गोंयकाराच्या नांवार व्हड कितें उलयता, लँडिंगाच्या वक्तार कोंकणींतल्यान अनाउन्समेंट करूंक जाय, आमी तेचें स्वागत केला, पण तेका तेन्ना आमी रिक्वेस्ट केले की जितले प्रश्न कोंकणीच्या संदर्भात प्रलंबित आसा तेचेर तूं केन्नाच उलोवंक ना। खूप प्रश्न आसा, एवॉर्ड आसा, पुस्तकांचे प्रकाशन आसा, गोंय कोंकणी अकादमीचो अध्यक्ष आसा, कला अकादमीचो व्हायस चेअरमॅन ना, इन्स्टिट्यूट मॅनेजीस ब्रागांजात समिती परिपूर्ण ना, कोंकणीचो वावर खंयच जायना, हेचेर तूं कांयच करिना। कोंकणी जर मुखार व्हरतले जाल्यार ह्यो आमच्यो ज्यो संस्था आसा त्यो संस्था बलशाली करपाची गरज आसा। फक्त अनाउन्समेंट केले म्हणून कोंकणी फामाद जातली काय कोंकणीचो विकास जातलो? हे आमची जी बेज आसा, गोंयांत कोंकणी शाळा कितल्यो आसा, थंयसर बरे टिचर घालपाक जाय, एड्युकेशन डिपार्टमेंटाच्या फाटीक लागोंक जाय, हे तूं करिना। जर तुका कोंकणीचो इतलो मोग आसा जाल्यार सगळ्यांत पयलीं परतून एकदा आमी तुका सांगता हे सगळे जाग्यार घालपाक प्रयत्न कर आनी गोवा फॉरवर्ड जे तुजे पार्टीचे नाव आसा ते पयलीं कोंकणीन कर। कोंकणीन गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे नाव कितें हे लोकांक सांग पयलीं। गोवा फॉरवर्ड हे कोंकणीन नाव तुजें कितें? गोवा चालू पार्टी हे नाव जातलो अणकार? गोंया मुखार पार्टी? गोंया मुखार पार्टी काँग्रेस पार्टी आणि काँग्रेस पार्टीचो अध्यक्ष आणि आम्ही सगळे कोंकणी, गोंयची संस्कृताय, गोंयची भाषा, गोंयची व्हडविकाय हे राखून दवरपा खातीर सदांच प्रयत्न करतले। आमकां काँग्रेस फॉरवर्ड व्हरपाची ना, तेका हुस्को आसा असल्या रितीन काँग्रेस फॉरवर्ड, आमकां काँग्रेस फॉरवर्ड व्हरपाची ना। आमकां गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीक गोंयकारांक मुखार व्हरपाचें आसा।